गोयचो आवाजान पयर लोहिया मैदानाच्या मिटिंगेक एक इल्लिगल कन्वर्शनाची इश्यू काढून एक प्रेजेंटेशन केलें. एफर्ट वॉज गुड, बट एकच खटक्को आसली गोष्ट जाली. ओन्ली फ्यू आर टार्गेटेड, 14 जाणांक. पूण बाकीचे कन्वर्शन्स जी जाल्ली आसा तेजे बाबतींत कोणूच कांय उलयलें ना. इवन द चर्च बॉडी वॉज सपोर्टींग, हॅव आस्क फॉर वेरियस कन्वर्शन्स. म्हणजे एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट किंवा हेजे खातीर समजपा जातालें की फॉर इन्स्टिट्युशनल पर्पज लँड कन्वर्शन. बट जे रिकॉर्ड्स हांव जवळ केन्ना जेन्ना वाशीं इश्यू जेन्ना जाल्लो तेन्नाच्यान आय वॉज ट्रायंग टू कलेक्ट. हांव वेगवेगळे डॉक्युमेंट्स एकठांय करतालो. तितूंत चर्च बॉडी जाल्ल्यान इट डजंट कम अंडर RTI, सो ते डॉक्युमेंट तशें मेळनाशिल्ले. सो आय हॅड टू यूज वेरियस अदर मेथड्स टू कलेक्ट द डॉक्युमेंट्स. सो तितूंत एक लक्षांत आयलें की आर्चडायस ऑफ गोवा गोवा एंड दमण तेणी सुद्दां एप्लिकेशन केल्लें आसा टू कन्वर्ट द लँड. इन्स्टिट्युशनल पर्पज समजपा जाताली, पूण ओल्ड गोवा सारक्याक नियर आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंटा सायडीन इंडस्ट्रियल झोन मागला, कांय कडेन तर कॉमर्शियल झोन मागला. सो हो हेतू म्हाका जर ते एप्लिकेशन केल्ली आसा आनी तेजो हेजो रिकॉर्ड अवेलेबल आसा टावन एंड प्लॅनिंग TCP कडेन, तेन्ना वाय इट वॉज नॉट शोन देर. कित्याक दाखयतल्यार सगळें दाखोवपा जाय आशिल्लें. इवन बिल्डर्सांच्या बाबतींत सुद्दां कितलेशे बिल्डर्स इवन सालसेतींग आसात जेणी शेतां कन्वर्ट केल्लीं आसात, ते कित्याक तितूंत हायलायट जाले नात. चर्चीचो लँड कन्वर्जन प्लान एक्सपोज करपी टेंगसेक गोंयच्या आवाजाचेरय दुबाव. आनी दुसरो म्हाजो एक प्रश्न गोंयच्या आवाजाक, तुमी 14 जाणांचे केले, ओके, देर आर वेरियस कन्वर्शन्स हॅपनिंग जे सगळ्यांक खबर आसा. तूं हें मांद्रें ऑन द कोस्टल एंड वेरियस कन्वर्शन्स हॅव टेकन प्लेस, आयदर लिगली ऑर इलिगली. ती कित्याक तितूंत हायलायट जाले नात. बाबूश मनसराताचें नांव तर ओपनली घेतात की तेणी इतली कन्वर्शन केली म्हण. तेणी कन्वर्ट केल्ली एकूय कित्याक तितूंत हायलायट जालो, हो म्हजो प्रश्न. सो म्हाका मातसो गोंयच्या आवाजाचो हेतू जो आसा तो मातसो म्हाका वन सायडेड असो लागलो. तेजे खातीर हो सगळो खटाटोप हांवें केलो. एक हांसपा सारकी गजाल हितूंतली की तेणी जो रिकॉर्ड दाखयलो तो खंयचो, जो ह्या कॅन्डिडेटांनी लास्ट इलेक्शना टायमाचेर जी एफिडेवीट फायल केल्ली आनी तेजेर ज्यो प्रॉपर्टीज घातिल्ल्यो त्योच प्रॉपर्टी दाखयल्या. एडिशनल खंयच्या आनी प्रॉपर्टी दाखयल्यार एक बरें दिसता आशिल्लें, ज्यो ऑलरेडी डिक्लेअर प्रॉपर्टी. कोण इलिगल आसलें कोण म्हाका दिसना कोण डिक्लेअर करतले अश्यो. चर्चीन लँड कन्वर्जना मागल्यात ती खंय कमर्शियल आनी इंडस्ट्रियलाक. चर्चीचे आनिकूय एक्सपोजे येवपाचे आसात. There are various lands or plots were donated to the church for public utility. पूण चर्चीनी त्यो काडल्यान कमर्शियल बेस विकली, बिल्डरांक विकल्यो. अश्यो कांय केसी आसा. थोडेशे डॉक्युमेंट म्हाका हातांत पडपाचे इन शॉर्ट वायल फ्रॉम हांव तेंय आतां एक्सपोज करतलो. नॉट ओन्ली चर्च, आय एम ऑल्सो एक्सपोजिंग सम ऑफ द बिल्डर्स हू आर इनवॉल्ड इन दीस कन्वर्शन. ह्या प्रकरणात प्रुडंटान गोंयच्या आवाजाचे वांगडी आनी PD आड उलयतल्यांक गाठले. आर्थूर डिसिल्वाक विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक नेमको इशू कितें तो खबर ना. तो अभिजीत प्रभुदेसायाक बोट दाखयता. अभिजिताक मात संपर्क जालो ना. आपूण फौजी म्हूण सांगपी कॅप्टन विरियातो फर्नांडीसाक फोन केल्यार तो रिसीव करना. मॅसेज केल्यारूय तो वग्गी. रिप्लाय म्हणटा तो ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.